फकत पुस्तकापुरतें ज्ञान न्हय तर प्रत्यक्ष ज्ञान विद्यार्थ्यांक मेळचें हे खातीर स्कुलाच्या भुरग्यांक पावसाळी अधिवेशन पळोवपाक हाडटात. खास करून 10वीच्या विद्यार्थ्यांक इतिहास विशयांत स्टेट लेजिस्लेटिव्ह हो धडो आसा. हे खातीर भुरग्यांक विधानसभेच्या कामकाजा विशीं प्रत्यक्षांत म्हायती मेळची म्हण तांकां विधानसभेत अधिवेशन पळोवपाक हाडटात. पावसाळी अधिवेशनाचो आयज 5वो दीस आनी म्हाजे फाटल्यान तुमी भुरगीं पळोवपाक शकता. अशी फाटले 4 दीस जाले ह्या अधिवेशनाक एवरी डे प्रत्येक स्कूल किंवा जायती स्कुलां हांगासर येवन ही एसेंब्ली पळयतात. आनी आयज आमी जाणून घेवया की ह्या एसेंब्लीक हे लॉयला स्कूल मडगांव हे स्कुलाची भुरगीं आसात. तांचे कडल्यान जाणून घेवया की तेंच्यांनी आयच्या ह्या हाफ सेशनान कितें शिकले आनी तांकां कशें हे सेशन दिसलें तें. आयज आमी 157 भुरग्यांक घेवन आयिल्ले लोयोला हायस्कुलाचे भुरगे मडगांवचे स्कूल ते हांगा हाडपा फाटलें कारण म्हणजे हे सगळे 10वीचे भुरगे 10th A B C D तांकां तांच्या स्कूलान सिलेबसान हिस्ट्री विशयांत स्टेट लेजिस्लेचर म्हणून एक विशय आसा, एक पार्ट आसा. सो तांकां हांगा येवन खास अणभव मेळचो म्हणून कित्याक आमी पाठ्यपुस्तकान शिकतात. सो जें आमी शिकतात पाठ्यपुस्तकांतलें तें आमी मागीर विसरतात कांय वर्सां उपरांत. पूण हांगा येतकच तांकां एक पर्सनल एक्सपिरियन्स मेळचें तांणी पळोवचें. कित्याक कांय फावटी अशें आसलें की कांय भुरगे हांगा केन्नाच पावचे नात. सो स्कॉलान निमतान जरी हांगा येतले आनी तो अणभव तांकां मेळचो म्हूण आमी हांगा भुरग्यांक घेवन आयिल्ले. Like we have seen that how all the MLA members they come together and discuss. But like we only studied the matter was there in the book and vomited out in the exam. But here we have got the opportunity to understand how the procedure works out and how the MLAs come together and take the decisions with respect to the topic and find the solutions. And this was really a wonderful experience for us because usually what happens is we just learn from the textbook and then we answer the exam. But here we got to see the procedure, how it goes about, how the ministers they actually they bring up topics of importance what people go through in our day-to-day lives and how we can and what is the solution, like what can we come up with. So like it was a nice experience. I liked it. गोंयांत जाता ते प्रॉब्लम्स आसा ते सगळे डिस्कस करताय आनी ताका कितें सोल्युशन मेळटा तें चोयताय आनी आमकां नाजाल्यार फकत शिंकताय इस्कला आनी मागीर एग्जामी आन्सर करताय. आज ते पळोवपाक सामकें बरें दिसलें. आनी आयज मेन टॉपिक्स कितें आसलें, डिस्कशन कितें आसलें? आज मेन टॉपिक्स गोंयांत इलिगल जाता ती स्क्रॅपयार्ड आनी नाल्लाचें तेल आनी पेडी आनी तेगे अश्योरन्स प्रायसीस हांचेर डिस्कशन जाल्लें. I really enjoyed the session. It's my first time and it was a bit serious and a funny session, but it was very knowledgeable and many of the solutions were taken place, means of questions, and I really enjoyed it in my opinion.